साहेब म्हणटा की रस्ते सारखे आहे, बरं आम्ही वचन पळया न्हू सालेगावचा रस्तो सर WRD आणि आता परत इलेक्शन इज आस्किंग फॉर केबल. Even they asking for the even they asking this road for cutting. So even they asking this road for cutting now. This is what is talking about. आमकां इन्स्पेक्शन दी रस्ते सारखे म्हणला न्हू तेणे जाल्यार आमकां इन्स्पेक्शन This road what they asking also that is again is coming for cutting. कटिंग केले न्हू मागीर ते तेणी सारको करून दिवंक जाय, तेका तुमी करता सारखे ते कोण कटिंग आता कटिंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गेले कटिंग ना एकूच म्हणटा कटिंग गेले न्हू मागीर ते कोण सारखे करूं PWD ते कापड सारखे करून दिता ते सोलिंग बी घालून तेणी तो ट्रॅफिक डिस्टर्ब जायना जावपाक रोड मदीं करपा जावं मागीर आमी करपाचो. पूण एक प्रॉब्लेम कितें जाता आतां रस्तो फोडलो सोडटा डीप आसता 1 मीटर पासून डीप आसता आनी ते कम्पॅक्शन उलटे आसता न्हू ते सारके जायना देखून ते सारके जाले शिवाय आमी रस्ते करना म्हळ्यार ते देवान मातशी ट्रॅफिक वचून कम्पॅक्ट जाय. तेका कितलो टाइम लागता बेस्ट थिंग म्हणल्यार तेजेर एक पावस आसपा जाय पूण लोक पावसा रावपाक सबस्टेशन मला कालांगूट न्हू टू बॉम्ब तेका कितलो वर्सां जाली त्या रस्त्याक कितले वर्सां जाली कितली वर्सां ना ना येवन आसा कितले वर्सां लागता म्हणटा तुका कितले वर्सां जाली मरे 3 वर्सां रस्तोच ना मरे तो तुमकां तरी प्रेशर आहा न्हू आणि तुमकां कोण मिनिस्टर बा दामून दवरता न्हू तू सांग आमकां आमी येता तू सायबा आयक तू बरो मनीस ते आमी मानून घेता तुका तरी कोण प्रेशर करता आयक तुका तरी कोण प्रेशर करता आणि कितें सांगता न्हू आमी रावता तुजे फाटल्यान खंयच्याय मनशाक एक्सिडेंट जालो जावं कोण प्रेशर करता आमकां ना न्हू मागीर तुम्ही जाग्यार घाला जाग्यार घाला मनीस एक्सिडेंट जाता आमकां दोन पासून ते समज आमचे दोन मागण्या एक आमकां इन्स्पेक्शन दी कालांगूट रोडार आणि दुसरे 8 दीस घे हे सगळे आहा पळय ते व्होणे मातशे भरून घे. खूप वर्सां जाले हो कालांगूट रस्त्याचो इश्यू फॉलोअप करीत आहा आनी घेत आहा आनी आमी थोकले मिडिया काडून रस्त्यार देंवले रस्तो दाखयलो की बाबा कितें सारकें आनी कितें ना पळय तें. आनी आयज जेन्ना जाप विचारपाक आमी पळय PWD ऑफिसान येयले आनी AEक विचारले तेणेन आपले AE गोवेक आपयलो तेणेन स्पश्ट करून सांगलें की कालांगूटचे रस्ते सारके आहा म्हणून. सो हे जेन्ना ताणें म्हणलें तेका आमच्यांनी विचारलें की तुमी यो कालांगूट आनी इन्स्पेक्शन करा. सो आयज 3 ताणेन आमकां टायम दिला तो कालांगूट येतलो आनी इन्स्पेक्शन करतलो की रस्ते सारके आहा जाल्यार तेका दाखोवनी आमकां आनी खूंय तरी सारके ना जाल्यार आमी लोक आहा पळय आमी तेका दाखयतले की रस्ते खंयसर सारके ना पळय ते. आनी दुसरें आमकां आश्वासन दिलां ईन के 8 दिसां भितर सगळे व्होणे आनी रस्ते कालांगूटान सारके करतलो म्हणून. आनी जे पळय बाकीचे इतर आमदार नाजाल्यार जावं मिनिस्टर नाजाल्यार CMान पळय स्टेटमेंट केला आश्वासन दिवपाचें काम हांकां सांगता हांव आश्वासन दिवपाचें काम ऑपोजिशनाचें जेन्ना तुमी रुलिंगान आसता शिस्त हाडपाची काम रुलींग आमदार जावं तो मिनिस्टर नाजाल्यार डिपार्टमेंटान मनीस आहा तेजें काम. फकत नोटिसी दिवन ब्लायंड फोल्ड करनाकाय लोकांक पिश्यान काडनाकाय कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा जाल्यार तेका ताबडतोब तुमी ब्लॅक लिस्ट करा एक एग्जाम्पल सेट करा की फुडें वचोन आख्खे गोंयभर रस्ते सारके जातले म्हणून. थँक्यू. आमचे हे मागणे आमच्या रस्त्याची हालत आमी ऑन द स्पॉट वचोन तुमकां लास्ट टायम दाखयलेली ते तुमकां कांय लिखलेलें ना ते व्होणे काडटाच आनी 8 दीस 15 दीस तशेंच आसता आनी भरले पासून जाल्यार इतलो उंच जाता सायकल चलयतले कोण जाणटे पळय आसता तांकां बाबड्यांक सायकल हातीन धरून वचची पडटा इतले वायट जालेले आहा. नाजाल्यार आयदर तेंचो ते हे जाता पूर पडटा नाजाल्यार तो सकला पडटा बायकांतलो वो सायकलींतलो इतली हालत बॅड जाल्या थिंगासर. तेणेन आतां सांगलां 8 दिसांनी सारकें करून दिता म्हणून दिलें बरें आहा. आयज आमी कालांगूटचे सगळे विलेजर हांगा स्पेशल मुद्दाम PWD खातीर गेलेली मुद्दाम तांकां आनी आमचे पळय कितें आसलें सांगपाचें तांकां सांगलें तांकां आमी आनी सालिगांवचे आसले आमच्या वांगडा रहिवासी आनी शिवोलचे आसले आमच्या वांगडा सगळे व्होणे घातलेले आहा. आयज कोणूय ल्हान ल्हान भुरगीं बायलो स्कुलीन वचपाक पडटात थंयसर तांकां उखलता जो हॉस्पिटलान वतात दुसऱ्यान वता आमकां नाका शेवट जाता काणकोणकारांक बिकॉज वी आर द सोशल वर्कर ते आमी आसा म्हणून आनी ह्या सगळ्याक कांय पडलें ना. आयज करता फाल्यां करता आमच्या एका फ्रेंडान सगळें वाचून दाखयल्ले आहा थंयसर तुमी केन्ना केन्ना रस्ते मोडल्यात आनी केन्ना केन्ना तुमी फेलियर जाल्यात पयलीं. आयज आमी तांकां इतलेच प्रश्न केले तेंचे कडेन उत्तरूच ना सामको
आणि आयज तांकां सांगलें आमी आतां या तेंका जाल्यार 3 आमचीन येता म्हणून आनी आमी तांकां लास्ट वॉर्निंग दिलें आयदर तुमी 3 येना येता तुमी स्कुटीन या म्हणून तुमकां रस्ते कळपाक जाय बागा टू कलंगूटचो आमच्या गोंय विजा कडेन जे पळय रस्त्याची हालत कितें जाल्ली आहा ह्या सरकारान कांयच पडलें ना फक्त करप्शनात गुंतलेलें आहा सीएमा कडेन डिपार्टमेंट आहा सीएम करता कितें आज आमी हो इनवर्ट केल्लो हो मेस डिझास्टर केल्लो आहा तो जायकान ओके आनी येईन तो एडमीट केला की तेंचें काम तें सारकें जा म्हणून सो आतां ही कितें म्हणटा आमी तेन्ना ते दोळ्या मुखार हाडलें की फ्रॉम चर्च टू द विहार तो रस्तो काबार जाला म्हणून आतां मायाकूच तेणीन तेजेर आस्पाट घाल्लो सो ते कितें म्हणटा तो सारको आहा म्हणटा भोबेक नांव घेवन सांगता तो म्हणटा सारको ताका सांगला आयज सांजे यो आनी तेणी येई ताका घेवन सांजे 3 घेतलो आयज तो येवन ते परतून इन्स्पेक्शन कालागूडचें करतले साठी रिपोर्टिंग केल्या की पिल्या इंडस्ट्रियल शेटी कडेन वयता रस्तो तो आमकां काबार आल्या आतांच आमी गेले हांगा तो येई गावलो भोबेक तो येईन एक आपयलो येई कितें सांगता पळय रस्तो म्हणटा परतो तो आतां फोडचो पडटलो म्हणटा आनी एकदां केबल आसा फाटींच आमदारान सांगलें आमकां चवथी पयली रस्तो आमकां सारको बरो करून दिता म्हणून वयल्यान मागीर सीएमाचो स्टेटमेंट असोच आसलो तुमी मिडियानूय हाडलेलो की फूल रस्तो आमकां चवथी पयली करता म्हणून आजून काय रस्तो ना आजून तो कितें सांगता पळय टेंडरूच काडूना म्हणटा 8 दिसां नंतर टेंडर जातलो म्हणून सांगल्या म्हणजे हे स्टेटमेंटात एक चूक तरी ही चूक वोटींग उलयता आसतलो सीएम वोटींग उलयता नाजाल्यार आमदार वोटींग उलयता आसतलो की रस्ते तुमी वयल्यान हे सागरान कितले फाटी 2-3 हाडल्या की समजा रस्तो पिड्ड्या जाल्या तो अजून सुद्दां तुमी वचून पळया तो रस्तो पिड्ड्या आसा म्हणून ते सोड फुडें सांगोळटार जंक्शनाचेर रस्तो पळया तुमी तो पिड्ड्या जाल्या तो अजून काय तेंच्या हातूच लावना ते कितें म्हणटा GSITC रोड आपल्याचो न्हू तुजो ब्लेम गेम खेळटा हेच्या वयल्यान काम करपाक कितेंच ना तो सांगता 8 दिसां मागीर हे काडटले म्हणटा टेंडर काडटलो म्हणटा एक जालें दुसरें काय म्हणटा आजून सुद्दां तेंच्यांनी ब्लॅक लिस्टेड कोणाकूच ना फक्त तेंच्यांनी नोटीसो धाडल्या खंय म्हणजे आजून मागीर ते ब्लॅक लिस्टेड करतले काय हो सारको लोकांचो टॅक्स पेयर तुमचो पयसो सगळो टॅक्स पेयरांचो म्हणजे तो आनी काबार तेजे आनी कांय ना तो म्हणटा परत आनी एक टेंडर काडटलो हितून तांकां म्हाज्या हिसपान हांव ते सगळ्यां कडेन मागता की तांकां ब्लॅक लिस्टेड करपाचो पयले आमी शिवोले कितलेच रोड पिड्ड्यार जाले तशेंच जे तलाशा आहा पळय थंयसरूय एक हें आसा की रोड सारको पिड्ड्यार जाला आनी थंय खुबशे एक्सिडंट जाता तशेंच आसगांव पयले तुमी जे आयज इलेक्ट्रिकाचें काम चालू आहा परत वॉटर सप्लायचें काम चालू पूण करूंक जाय पूण कितें तें काम बेगीन कवर करून लोकांक मातशें हें दिवपाक जाय पूण तशें खंयच जावना आतां परत ते फोंडकुलां काडून ते परत पायपां घालता हांव नको हेंची कितली कामां जातली आनी रोड केन्ना जाता हितून भितून एकूच आहा की लोकांक हांगासर फेस करचें पडटा आनी परत यो वच करता तांकां सॉलीड फेस करचें पडटा तितून भितून बशी तांकां मेळना त्या बशी यो वच करिना लोकांक जे इतले त्रास जाला ते हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय हेचेर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता नाल्यार खंय ना खंय आमकां रस्त्यार देंवन हें करचें पडटलें